अपडेट बुलेटिनान, पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गोंयभरच्यान ज्या आमच्या रिपोर्टर्सांनी बातम्यो हाडिल्ल्यो आहा आनी आमच्या सब एडिटरांनी त्यो तयार केल्ल्यो आहा, त्यांचो बारीकसो एक आढावो आतां आमी घेवया आनी तुमच्या पर्यंत त्यो पावोवया। तर सगळ्यात पयलो आमच्या बरोबर आसा सुशांत तुवें खंयची आयज म्हत्वाची बातमी गेल्या? आजच्या दिसातली सगळ्यात महत्त्वाची अपडेट म्हणटा ती कला अकादमी 10 नोव्हेंबराक उक्ती जाता। कलामोगी, नाटककार, तियात्रिस्ट हांच्या खातीर ही धादोसकायेची गजाल। 2021 कला अकादमी रिपेर करपा खातीर बंद केल्ली आनी निमाणे कडेन आतां ती 2023 तेजी रिनोवेशनाचें काम जे आहा ते पुराय जाल्लेलें आसा। 10 नोव्हेंबराक उक्ती जाता। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांच्या हस्तुकी कला अकादमीचें उक्तावण जातलें अशी म्हायती कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन दिल्ली आसा। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनान। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी आहा ती राष्ट्रीय खेळ सर्तींतली। राष्ट्रीय खेळ सर्तींत महाराष्ट्राक आतां मेरेन सगळ्यांत चड पदकां मेळिल्लीं आसात आनी ही चड पदकां कित्याक मेळ्ळीं ताच्या फाटल्यानय तांची एक वेगळी स्ट्रॅटेजी आसा। महाराष्ट्र ऑलिंपीक संघटनेचो जो एक वांगडी आसा ताणें हे विशीं गोमंतक टीव्हीक एक सविस्तर रिपोर्ट दिलो, कित्याक लागून महाराष्ट्राक सगळ्यात चड पदकां मेळ्ळी। तर ज्या खेळाडूक पदकाची आशा आसा ज्या खेळाडू कडल्यान, त्या खेळाडूक महाराष्ट्र सरकार सरकारी नोकरी दिता। सरकारी नोकरीच न्ही जाल्यार त्या खेळाडूक पयलींच्यान जेन्नाच्यान तो सराव करता तेन्नाच्यान ताका एक प्रोत्साहन दिता, फायनान्शियली प्रोत्साहन दिता, बरो प्रशिक्षक दिता। तेच बराबर पदक जिखल्या उपरांतय ताका बरें बक्षीस दिता। भांगरा पदक जैतिवंत खेळगड्याक 7 लाख रुपया, रुपया पदक जैतिवंत खेळगड्याक 5 लाख रुपया आनी जो ब्रॉन्झ मेडलिस्ट आहा ताका 3 लाख रुपया अशे तरेचे बक्षिसां महाराष्ट्र सरकारान जाहीर केलेली आहात। पूण सरकारी नोकरी फिक्स आनी जितले म्हणून जे खेळगडे आहात ते जे कश्ट घेतात त्या त्यांच्या कश्टाचे चीज जाता। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या 7च्या बुलेटिनात। तर 2 अश्यो महत्वपूर्ण बातम्यो आमकां सुशांतान सांगल्यो। त्यो म्हटल्यार एक तर राष्ट्रीय खेळा सर्तीची आनी दुसरी म्हटल्यार जी उमळशीक आशिल्ली गोंयकारांक तशेंच कला मोग्यांक ती म्हटल्यार कला अकादमी जी केन्ना सुरवात जाता तेजी आतां उमळशीक सोंपत येयल्ली आसा। इफ्फीच्या दरम्यान ही आतां कला अकादमी ओपन जातली अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगिल्लें आसा। तर आमच्या बरोबर आसा आतां आमचे सब एडिटर्स समिधा तुवें खंयची आज म्हत्वाची बातमी गेल्या? तुम्ही जाणाच आसतले आता 54व्या इफीक आता सुरवात जातली तेन्ना कॅचिंग डस्ट ह्या युकेच्या सिनेमांक इफीची सुरवात जातली जाल्यार द फिदर वेट ह्या सिनेमान ताची समाप्ती जावपाची आसा। आनी अशी माहिती केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुरान दिल्या। तर 20 ते 28 नोव्हेंबरा मजगती आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव जातलो आनी ह्या वर्सा 270 फिल्म दाखोवपाचे आसात अशें कळटा। 20 नोव्हेंबराच्यान गोंयांत परतून एकदा इफ्फीचो धूम सुरवात जातलो तेन्ना कॅचिंग डस्ट हे युकेचे एक बरें फामाद पिक्चर तितूंतल्यान ह्या इफ्फीच्या पडद्याची उक्तावण जातली। तर आमच्या बरोबर आतां आसा आमचे उषा सब एडिटर, तेणी खंयची बातमी केला तेज्या कडल्यान विचारून घेवया। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की पर्यटन हंगाम सुरू जाला आनी गोंयांक देश विदेशांतले पर्यटक येतात आनी ह्या पर्यटकांक खंय तरी उमेद वाडोवपा खातीर कांय हॉटेलांचेर म्युजीक आसता आनी ही जी म्युजीक आसता ती 10 मेरेन चलोवपाक मेळटा अशी सरकाराची मान्यताय आसा। पूण कांय हॉटेलांचे हरमला सारक्या वाठारांत आत्ताच पर्यटन हंगाम सुरू जाला तरी 10 उपरांत म्युजीक चालू दवरलेली पळोवपाक मेळटा। खंय तरी दिसता की कोर्टाचो जो आदेश आसा तो खंय तरी कोयरांत उडून हे जे हॉटेलाचे पात्रांव आसात आपल्या मनमानीन
ती म्युझीक 10 उपरांत मेरेन चालू दवरतात. ही तुमी आमची पुराय बातमी पळोवची 7 PM बुलेटिनान. पर्यटन विशया वयले साबार प्रश्न गोंयांत उपरासत आसता, कित्याक गोवा हें पर्यटन स्थळ. टावट्सांचे विशय आसूं, मागीर मसाज पार्लर आसूं, तशेंच व्हडल्यान आवाज प्रदुशण करपी, ध्वनी प्रदुशण करपी हे आवाजांचे विशय. हेज्या खातीर हे विशय चालूच रावतले. केन्ना सरकार हेजेर एक पावल उखलतलो हेजेर सगळ्या गोंयकारांची नजर आसात. आमच्या बरोबर आसा आतां आमचे सब एडिटर रश्मी कडल्यान विचारून घेवया तेणी खंयची आज म्हत्वाची बातमी केला. गौरेश, आयज महत्वाची आणि चिंताजनक बातमी दक्षिण गोंयांतली आसा. दक्षिण गोंयांत गुन्यांवांचो जो क्रायम रेट आहा तो कमी जाला अशें पुलिसांचें म्हणणें आसा. बट इफ यू लुक एट इट इज 86.48%, वीच इज क्लोज टू 100%. म्हणजे इतलें कमी ना. आणि की खुश जावपा सारकी खबर की बाबा गुन्यांवाची रेट वाडली म्हणून. म्हत्वाचें हांगा आनी एक लक्षांत घेवपा सारकें आसा तें म्हटल्यार दक्षिण गोंयांत बायलांचेर जावपी लैंगीक अत्याचार जे आसात तातूंत वाड जाल्या. हे जी पुलिसांनी म्हायती दिल्या ती लक्षांत आयल्या. त्या शिवाय घरफोडी, सरपळे फारवप, दुकानां फोडप, अपहरण ह्या केसींनी म्हणजे हे सातत्यान तेवटेन नोंद जायत आसात. सो क्रायम रेट वाडटा ही हुस्क्याची गजाल आसा. हेचेर ती स्पेशल मॉडस ऑपरंडी पुलिसांनी थारोवची पडटली. हे नियंत्रण हाडचें पडटलें, कारणां सोदची पडटलीं. आणि दक्षिण गोंय आजून तितले ओवरऑल गोंयान क्रायम रेट वाडटात, पण दक्षिण गोंयान जर इतले क्रायम जर वाडटात, वीच इज कोस्टल बेल्ट अँड अगेन टुरिजम सेक्टरांतलो म्हत्वाचो भाग, इट इज व्हेरी सिरियस. सो आमचे कडेन ही सविस्तर बातमी आहे. सविस्तर टक्केवारी सयत तुमकां स्पेशल रिपोर्ट आमचो पळोवपाक मेळटलो आयज गोमंतक टीव्हीच्या बुलेटिनान. तुमी नक्कीच पळया. येस गौरीश. गोंयांत साबार गुन्यांवाच्यो घडणुक्यो वाडूच आसा. हेच्या फाटलें नेमकें कारण कितें हें कोण आजून मेरेन सांगपाक शकना. कदाचित वाडटें पॉप्युलेशनूय आसूंक शकता. भायले साबार लोक आतां गोंयांत स्थायीक जावपाक लागला. पूण सरकाराची एक गरज आसा की बेगिनांतले बेगीन हेजेर कितें तो तेणी आढावो काडपाक जाय, एक पाळो दिवपाक जाय. आमच्या बरोबर आसा आतां आमचे सब एडिटर दिप्ती, तुवें खंयची आज बातमी केल्या? आयची एक काल दनपारां म्हणजे आयतारा दनपारचे एक पर्यटक जो आसा तो हणजुणे दर्यावेळच्या तळपांनी घुसपून म्हणजे अडकून उरलो आनी ताका लागून ताका थंयसरल्यान भायर सरपाक मेळना. मात ताणें म्हणजे तो सोलो ट्युरिस्ट आशिल्लो आनी ताणें मजती खातीर उजो पालोवपी एमर्जन्सी नंबर आशिल्ले कारणान उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. मात ताका लोकेशन एक्झॅक्ट आपूण खंय आसा गोंयांत तें सांगपाक कळना. सो ताणें मागीर व्हिडिओ काडून धाडला आनी त्या व्हिडिओचो अदमास लावन बाबा लोकेशन खंय. सो पुलीस थंय गेले आनी तांणी ताका वाचयलें. एक वटेन जेन्ना आमी आयकतात की गोंयांत पर्यटकांक मारबडे करपाचे प्रकरणां चलतात तेन्ना अशी बरे म्हणजे पर्यटक गोंयांत येतात तांकां बरी साधन सुविधा दिवपाची खरी गरज आसा. सो अश्यो घडणुको वायट खऱ्यो पण तातूंतल्यान बरें कितें तरी शिकपाक मेळटा. दुसरी जी आसा ती वास्को शारांत वता थंय म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी पोल जे आसात थंय इंटरनेट डेटा केबल्स ज्यो आसा लमकळिल्ल्यो आसा. आनी जेन्ना गोंयांत भुंयगत केबलिंगाचें काम आख्ख्या गोंयांत चालू आसा तेन्ना वास्को सारक्या शारान आमकां अशे तरेच्यो म्हणजे वायरी लमकळटा त्यो पळोवपाक सहसा बरें दिसना. सो हाका लागून MLA म्हणजे आमदारा वांगडा बसका घेवन तांणी डेटा केबल ऑपरेटरांनी सहकार्य करून आतां ह्यो सगळ्यो ज्यो आसात पळय वायरी त्यो अंडरग्रावंड करपाचें थारायल्लें आसा. येस. तर दोन म्हत्वाच्यो बातम्यो आमकां दिप्तीन सांगल्यो. तो पर्यटक जो आसलो तेणी खूब म्हत्वाची भुमिका घेतली. तो पॅनीक जावंक ना. एक बरी उदाहरण ताणें दिलें. तो तळपान शिरकाल्लो, ताका लोकेशन खंय तें सुद्दां खबर नाशिल्लें. तेणी त्या लोकेशनाचो व्हिडिओ काडलो आनी पुलिसांक तशेंच उजो पालोवपी दळाक धाडलो. एक पॅनीक जायनासतना तेणी एक कठोर भुमिका घेतली आनी तो साल्वार जालो. आमच्या बरोबर आसा आतां आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या, तुवें खंयची बातमी केला मातशें सांगचें. कुट्टी खांडेपार पंचायतीन ते दोनूय पुलांचेर CCTV कॅमेरा बसयला. तेंच्यांनी आनी पयलीं अशी पंचायत आहा जेंच्यांनी कॅमेरा बसयला पुलाचेर. तशेंच तेंच्या हेजो फाटलो उद्देश आहा की जे कोयर हाडटा आनी उडयता डायरेक्ट पुला वयल्यान सकयल. सो तो अशें कोण गावले ब्लॅक स्पॉटाचेर कोयर बीन उडयता तेंचेर ते खर कारवाय करतले अशें सांगलें. आनी प्लस धारबांदोडा साखर कारखान्यांत ऊस कापणेक सुरवात केला आनी हो जो ऊस कापतले आनी ते हांगा खानापूर एग्रो कंपनीन थंय व्हरतले. आनी तेंच्यांनी अशें सांगलां की जो फाटले फावट जसो दर दिल्लो तसोच ह्याय फावटी त्याच दरान दितले म्हणून अशेंय सांगलां. आनी प्लस कालची एक आसा घडणूक की दिल्लीसान दोग पर्यटकांक बरेच बडयले. ते तांकां बडयले. प्लस शोले ते तेंच्यांनी
पार्क केल्ली पे पार्किंगाक पण पार्क करून जेन्ना ते भायर काडटाले गाडी तेन्नाच ते मातशी दुसरे गाडयेक लागले आनी ती थलासा जे सेक्युरिटी गार्ड आसलेलो पळय तेजे गाडयेक लागले. तो त्या हॉटेलान काम करतालो सो ताणें तांकां बरेंच मारले आनी प्लस ताका धमकी दिली आनी तेजे कडल्यान 5,000 रुपया घेतले जिपेंतल्यान. सो मागीर तेंच्यांनी वचून एक कागाळ केली आनी अंजुनी पुलिसांनी मागीर तांकां धरले अरेस्ट केले आनी ते प्लस सो तेंच्यांनी हें बरी अंजुनी पुलिसांनी बरी कामगिरी केला ताका लागून तें धन्यवाद. तर ऐश्वर्यान अश्यो 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्यो. आमच्या बरोबर आसा आमचे रिपोर्टर समीपान आयज खंयची म्हत्वाची बातमी घेतल्या तेज्या कडल्यानूच आयकुया. एक आतां मेन म्हत्वाची बातमी आसा ती टायगर रिजर्व नोटिफिकेशन म्हणटा ते लागू करात म्हणून गव्हर्मेंटाक सक्तीचे आसा. हायकोर्टान निर्देश दिल्ले, गव्हर्मेंट सुप्रीम कोर्टान गेले, सुप्रीम कोर्टान स्टे दिवंक ना. आयज परत सुनावणी जाली पूण ही सुनावणी परत तहकूब जावन आतां 11 डिसेंबराक ही सुनावणी दवरल्या. हांगासर आर्ग्युमेंट केलें कितें आमची जी केस आसा ती सर्वोच्च न्यायालयान आसा सुप्रीम कोर्टाक सुनावणे खातीर एक विशेष याचिका तेंच्यांनी घातल्या. ती याचिका थंय पेंडींग आसा म्हणून सरकाराक रिप्लाय दिवपाक मातसो टायम जाय म्हणून तेंच्यांनी ती रिक्वेस्ट केल्ली फुडें धुकलची म्हणून आनी सुप्रीम कोर्टान ती मान्य केला. 11 डिसेंबराक जे हेंची याचिका आसा ती एक्सटेंशन एप्लिकेशन घातलेलें एक्सटेंशन दिवचें म्हणून तें एप्लिकेशन आनी गोवा फावंडेशनाचें कंटेम्प्ट पेटिशनां गेल्या बुधवारा एक हियरींग जाल्ली हेजेरूच गोवा फावंडेशनान अवमान याचिका घातलेली. आतां 3 म्हयने हांकां टायम दिल्लो सरकाराक टायगर नोटिफिकेशन तुमी नोटिफाय करात म्हणून इतको टायम दिवन तेंच्यांनी करूंक ना. देखून हो कंटेम्प्ट जाता, कोर्टाचो अवमान जाता म्हणून थंयसर एजीन आर्ग्युमेंट केलें तो कंटेम्प्ट जायना. आमी ऑलरेडी एक्सटेंशनाक घातलेलें आसा हायकोर्टान ही डेट एक्सटेंड करची म्हणून नोटिफिकेशनाची, देखून अवमान जायना म्हणून आतां परत फुडें धुकलता. आतां एक असो टायम आसा, आतां एक व्हडलो मुद्दो आहा, एक्सटेंशन काय मेळोंक ना पूण जश्यो केसी पोस्टपोन जातात तितको सरकार टायम मेळटा. आतां इतको टायम मेळ्ळा, ह्या टायम फ्रेमा भितर सरकार प्रक्रिया करतलो कित्याक आतां एक म्हयनोभर कसो टायम आसा हो प्रोसेस तेंच्यांनी करूं येता. देखून फक्त एक्सटेंशनाच्या नांवार सरकार वेळ खाता काय कितें असो एक प्रश्न जावन येता. वाघ संरक्षीत वाठाराची जी सुनावणी तहकूब केल्या तेजी म्हत्वाची अपडेट आमकां आमचे रिपोर्टर समीपान दिलेली आसा. तर अश्यो साबार बातम्यो ज्यो आमच्या सब एडिटर्सांनी सांगल्यो त्यो बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7 PM बुलेटिनान आमच्या गोमंतकाच्या टीव्हीचेर. ताका लागून अशाच अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावा आमचे गोमंतक टीव्ही. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. खरें इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पर्रा सिटीजन फोरम आयोजित 9वी अखिल गोंय आकाश कंदील सर्त. ह्या सर्तीत वांटेकार जावपी सर्तकांनी फक्त इको फ्रेंडली आकाश